नमस्कार. येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. म्हादय लवादाचो निवाडो जलशक्ती मंत्रालयान अधिसूचित केल्या उपरांत खवदळ कर्नाटकाचेर उदकाचो पावस. महाराष्ट्राच्या उपदरांत उदक. गोंय सुक्यार. गोंयचो पायार फातोर. अधिसुचोवणे सरशी कर्नाटकाक नेट. मुख्यमंत्री येडियुरप्पा म्हणटा काम बेगोबेग तडीक. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा ताका बर्थडे गिफ्ट. दिगंबर मागता व्हाईट पेपर. सुदिनाक व्हेल्ले जाय शिष्टमंडळ. कोरोना व्हायरसाच्या भयान संवसारभरातली मार्केट्स लागली कोसळूंक. व्हायरस संवसारीक जावपाचो WHOक भंय. सेन्सेक्स एकदम 1200 पॉइंट घो पावलो 38,500. विमानांक धोको थारपी दाबोळी. वाठारांतली बेकायदेशीर बांदकामां मोडात. बांदकामां वडोवंक हायकोर्टाचो 9 म्हयन्याचो प्राझ. हाचे फुडें फ्लॅग ऑफिसरांचे परवानगी बगर बांदकाम ना. मडगांव बीजेपीत फूट. मंडळ अध्यक्ष रुपेश महात्मो. सरचिटणीस केतन कुडतरकारांचे राजीनामे. कार्यकर्ते म्हूण खंय दोगूय वावुरतले. पक्षान राजीनामो अजून घेतिल्लो ना मानून. मेर्शेचो पंच प्रकाश नायकाचे आत्महत्येचे केशींत विल्सन गुदिनाक पयले दिसा अटक केली ना. मंत्र्याचो आरोपी भाव चौकशेचेर प्रभाव घालूंक शकता हे सिद्ध. हायकोर्टाचे निरीक्षण. आणि गोवा बॉक्सिंग संघटना आणि प्रुडंट एकठांय घेता राज्य पावण्यार बॉक्सिंग चॅम्पियनशीप. 4 ते 7 मार्च मजगती पेड्या कॉम्प्लेक्सांत चॅम्पियनशीप. उदेंत्या बॉक्सरांक संद. ISLांत फूल फॉर्मात आशिल्ल्या FC गोवाची शेनवारा चेन्नईन FC आड पयली अवे सेमी फायनल. क्लिफर्ड मिरांदाचे मार्गदर्शनान FC गोवा इतिहासीक जैताचे दिशेन. म्हादय लवादाचो निवाडो जलशक्ती मंत्रालयान अधिसूचित केलो आनी गोंयांत खवदळ. कर्नाटकाक म्हादयचें उदक वळोवंक हायड्रो इलेक्ट्रीक प्रकल्प फुडें व्हरूंक बावटो. महाराष्ट्राकूय म्हादय पावली. गोंय सुक्यार. निवाड्याचे अधिसुचोवणेक गोंयान सुप्रीम कोर्टात हरकत घेतली ना हाची अधिसुचोवणेंत लेखी नोंद. केंद्राची अधिसुचोवणेंतली भाशा पळयल्यार गोंयान आपलोच घात करून घेतला. म्हादयचेर निमाणे कर्नाटक हुस्क्या मेकळे. गोंयचो घात. जलशक्ती मंत्रालयान अधिसूचित केल्लो हो राजपत्रीत निवाडो. कर्नाटकाचे याचिकेक गोंयच्या आदोगादान विरोध केलोच ना म्हूण राजपत्रात स्पश्ट बरयला. कर्नाटक आनी महाराष्ट्राक म्हादयचे कितले उदक आनी खंय व्हरूंक मेळटा ते ह्या राजपत्रात स्पश्ट सांगला. म्हादयच्या काशावांचेर निमाणो खिळो. म्हादय ट्रिब्युनलाची उदका वाट्याची अर्द अधिसूचित जाल्या. गोंयचो ज्येश्ठ आदोगाद अरविंद दातारान कर्नाटकाच्या याचिकेक हरकत घेतली ना. महाराष्ट्राच्या ज्येश्ठ आदोगादान हरकत घेवंक ना. प्रलंबीत केशीचो निकाल येवंक नाशिल्ल्यान इंटरलॉकेटरी अर्जाक मान्यताय मेळ्ळी. अधिनेम 6 खाला केंद्रान अधिकाराचो आधार घेवन ट्रिब्युनलाचो निकाल उजवाडायला. लोकांच्या हिताचे नदरेन उदक आडावंक शकना. राज्याक त्रास जावंक जायना. कर्नाटकाक पिवपा खातीर 1.5 TMC उदक मेळटले. तशेंच पर्यावरणीय आनी बाकीच्या उपेगा खातीर भंडोरा धरणाक 2.18 TMC आनी कळसा धरणाक 1.72 TMC उदकाची गरज आसा. दोनूय धरणांचे कर्नाटक निर्धारीत उदका परस मायज उदक व्हरूंक शकना. कर्नाटकाक उदकाचे वेवस्थे खातीर नव्यान प्लॅनिंग आनी स्किमी करूंक मेळटल्यो. म्हादय न्हंयचो प्रवाह वळोवपा खातीर कर्नाटकान सविस्तर मॉडिफायड प्रोजेक्ट रिपोर्ट करचो. हायड्रो पावर करूंक कोटणीन कर्नाटकाक म्हादयचो हायड्रो पावर प्रोजेक्ट करूंक मेळटा. कर्नाटकान कोटणी प्रकल्पा सावन 60 TMC अतिरिक्त उदक वळोवंक मागणी केल्ली. मात ही मागणी बरोबर दिसूंक नाशिल्ल्यान ती मानून घेवंक ना. महाराष्ट्राक विरडी धरणा खातीर 0.56 TMC उदक व्हरपाक मान्यताय मेळ्ळ्या. मोराची राय, विरडी B, धनगरवाडी, आंबडगांव प्रकल्पां खातीर महाराष्ट्राक 0.77 TMC उदक मंजूर जाला. महाराष्ट्राक 1.33 TMC उदक सगळे तरेचे वापरा खातीर मंजूर जाला. गोंयान नमूद केल्ल्या 59 WRD सुवातींक मॅन्डेटरी क्लियरन्स दिला. केंद्रीय राना पर्यावरण मंत्रालयान आदी नमूद केला त्या प्रमाण कर्नाटक आता राना आनी वायल्ड लायफ क्लियरन्स घेवन म्हादयचे कळसा बंडोरा प्रकल्प फुडें व्हरूंक मेकळे. गोंयचो पायार फातर. म्हादयच्या काशावांक निमाणो खिळो. ब्युरो रिपोर्ट
प्रुडंट. म्हादय लवादाचो निवाडो जलशक्ती मंत्रालय अधिसूचित करता थंय आसा. कर्नाटकान प्रकल्प नेटान फुडें व्हरपाची घोशणा केली. कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री येडियुरप्पा म्हणटा जाता तितले बेगीन काम तडीक लायतले. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा गोंयचो बळी दिवन येडियुरप्पाक केंद्राचें बर्थडे गिफ्ट. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत मागता व्हायट पेपर. सुदीन म्हणटा प्रधानमंत्र्या कडेन शिष्टमंडळ व्हरात. ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಬಡ್ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಆ ಭಾಗದ ರೈತ ಸಮುದಾಯ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. हे वटेन गोंयांत विरोधकांनी गोंय सरकाराची राती सावनूच खरडपट्टी काडूंक सुरवात केल्या. एक येडियुरप्पा गिफ्ट जलशक्ती डिपार्टमेंटाचें एट द कॉस्ट ऑफ गोवा. आतां द पेशंट इज डेड, वी आर ऑन पोस्टमॉर्टम जर केलो जाल्यार अशें दिसता की इट इज डेथ बाय कनायवन्स एंड डेथ बाय नेग्लिजन्स. तातूंत क्लियर कट म्हणिल्लें आहा, ऑर्डरीनूच म्हणिल्लें आसा, जी नोटिफाय जाल्या ते गॅझेटान म्हणिल्लें आहा की सिनियर कावन्सिल फॉर गोवा अरविंद दातर डीड नॉट ओपोज द प्ली. हाजेर अशें दिसता की एक व्हडलें डील जाल्ली आहा, व्हडली डील, आनी हे डील जावन ही आमची म्हादय हॅज बीन कॉम्प्रमायज्ड. आतां ती कितें डील हें आमी सोदपाची गरज आहा. आमी पयलींसूच सांगता, बोवा मारीत आसात की बीजेपीचे सेंट्रल लिडर, बीजेपीचे लोकल लिडर हेणी म्हादयचेर सौदा केलो, म्हणजे काय आवय म्हणटा सौदो केलो. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक ज्या दीस आपलो आवयक सांबाळपाक शकना त्या दीस मुख्यमंत्र्याक थंय बसपाचो 1 मिनीट सुद्दां बसपाचो अधिकार ना. थ्रू आउट तांचो स्टेटमेंट कसो आसतलो आनी कोर्टान तांचो स्टँड कसो आसतलो, ओन्ली फॉर ड्रिंकींग पर्पज हुबळी आनी धारवाड म्हणून. आज तांणी ट्वीट करता आसतना इरिगेशना खातीर म्हटलां. दॅट मीन्स ताचें इंटेन्शन आमी सदांच म्हणटाले इंटेन्शन क्लियर आसा सामकें. दे वॉन्ट टू डायवर्ट इट बेसिकली फॉर इरिगेशन पर्पज. व्हायट पेपर काडले जाल्यार सगळें कळटा आशिल्लें न्ही खरें कितें, गोवा गव्हर्मेंटान स्टँड कितें घेतला. आतां पळय कोर्टान ते हांगा भाशण करतात सगळे जाण, ते कोर्टान कितें स्टँड घेतलो आमकां कळना. हांव म्हणटा की आतां तें अपील म्हणटा तें जुलयाक कितें जातलें म्हणून देवाक खबर आसा. पण आमचे मेन पळय आमी जे झगडटाले ती लढाई आमी हरिल्ल्या भशेन दिसता आयचे परिस्थितीत. डेफिनेटली आतां अधिसूचना नोटिफायड जाली. जें पत्र तांकां फाटल्या फावटी माननीय मंत्री जावडेकरान दिलां तें पत्र फॉर जालें कर्नाटका. कारण तातूंत अशें म्हटलां की नोटिफिकेशन जाले बरोबर तुमी ड्रिंकींग वॉटर सप्लाय काम चालू करा म्हणून. इट इज अ डायरेक्ट एनओसी टू द डिपार्टमेंट, कन्सर्न डिपार्टमेंट. तर तांकां जे जर तर म्हणून सांगता पळय ताका अर्थ ना. कारण एका वटेन म्हणटा 2 तारखेक तांणी केस आसा म्हणून सांगल्या. तांणीच सांगलां 2 तारखेक केस आसा जाल्यार काल कशें नोटिफिकेशन येता. ह्या सरकाराचे केंद्र सरकार कांयच आयकना. म्हणजे हांकां कवडी मोल समजता ते किंवा ताका काडीचें मोल दिना अशा प्रकारची भावना लोकां मदीं, गोंयच्या लोकां मदीं जाल्ली आसा. सुप्रीम कोर्टान 15, 17 आणि 22 जुलय अशो 3 तारखो दिल्ल्यो आसा ज्या दिसा हेचे हियरिंग जे आसा ते जावन हेच्या संबंधातलो सुप्रीम कोर्ट आपलो निर्णय जो आसा तो दितलो. आणि म्हणून गॅझेटान पब्लिकेशन जालें म्हणजे हेजो अर्थ एवॉर्ड फायनल जालो. तेका लागून गोंय हरलें आनी कर्नाटक जिखलो असो अर्थ कोणी काडचो न्ही. सुप्रीम कोर्टा मुखार हे सगळो इशू जो आसा तो ऑलरेडी पेंडींग आसा. सुप्रीम कोर्ट हेचे जजमेंट पास करतलो तेन्नाच हो इशू जो आसा तो क्लियर फायनलायज जातलो. आनी निश्चितपणान गोंयची भुमिका जी आसा ती सुप्रीम कोर्टा मुखार प्रभावीपणान मांडपा खातीर आमचे वकील जे आसात ते काम करतले. वकील त्या पद्दतीन आमची गोंयची जी भुमिका आसा ती स्पश्टपणान आनी प्रभावीपणान सुप्रीम कोर्टा मुखार मांडटले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मुख्यमंत्र्यान पणजे कार्निवालाक आचारसंहिता मोडल्या म्हूण काँग्रेसीन केल्ल्या कागाळीचेर आयोग आनी जिल्लोधिकाऱ्याचे पावण्यार रिमायंडरूच चल्ल्यात. कागाळी विशीं रिपोर्ट दिवंक राज्य वेंचणूक आयोगान जिल्लोधिकाऱ्यांक खंय रिमायंडर धाडला. आदी खंय फोनार तोंडी रिमायंडर धाडिल्लो, उपरांत आतां लेखी धाडला. सोमार मेरेन रिपोर्ट येतलो म्हूण सांगतात. पणजे कार्नवाल परेडीक मुख्यमंत्र्यान बावटो दाखयलो आनी झेडपी वेंचणुकेची आचारसंहिता मोडली म्हूण काँग्रेसीन इशू केलो. वेंचणूक आयोगाक कागाळूय केली. आयोगाच्या पावण्यार खंय अजून रिमायंडरूय चल्ल्यात. प्रुडंटान उत्तर गोंयचो जिल्लोधिकारी गोपाळ पार्सेकाराक गाठलो. ताका खंय ब्रेस्तारा वेंचणूक आयोगा कडच्यान कागाळ मेळ्ळ्या. रिटर्निंग ऑफिसराक चवकशी करूंक सांगल्या. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण सोमार मेरेन रिपोर्ट येवंक शकता.
वेंचणूक आयोगान उमेदवारांचेर नजर दवरूंकय निरीक्षक नेमल्यात. All our instructions which have been issued to RO will be monitored by these observers and reports will be sent to us, and whenever there is any complaint, so we will associate all our general observers also to look into those matters. They will be acting as guide, philosopher, supervisor, and they will be assisting returning officer also in conduct of their duties. In addition to that, a 24/7 round-the-clock control room has been set up both at the collector and SP's office where grievances can be registered. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. डिफेन्स आनी नागरी विमानाक धोको थारपी दाबोळी विमानतळ वाठारांतल्या बेकायदेशीर बांदकामां आड कारवाय करची म्हूण हायकोर्टान कमांडिंग ऑफ द इंडियन नेव्ही दाबोळीच्या फ्लॅग ऑफिसरांक ऑर्ड दिल्या. फुडल्या 9 म्हयन्यां भितर बेकायदेशीर बांदकाम वडोवपाचें काम सोपयात म्हूण हायकोर्टान दाबोळीच्या एका नागरिकान घाल्ले याचिकेचेर ऑर्ड दिला. Several directions have come to be issued in PIL writ petitions 10 and 13 by the Honorable High Court. Honorable Justice Sonak today passed directions which are contained in a three-page directions in an order which is quite voluminous. And some of these directions basically pertain to removal action being taken by the flag commanding officer. You find now that the flag commanding officer has become will have to be playing a pivotal role under the aircraft rules, and he is being put in charge of taking decisions whether any constructions falls within the air funnel zone. And if he comes to such a conclusion, then he will have to take prompt immediate action for its removal under the aircraft rules and issue demolition notices for the same. Now, in respect of these other constructions which do not fall in 60/2, the court has given an outer time limit of 9 months to the flag commanding officer to finish his exercise. But in respect of survey number 60/2, that is the illegal construction of Mr. Kamla Prasad Yadav, the court has given them a 6 months period and directed the flag commanding officer to in fact issue a notice for demolition as far as the building, 7-storied building constructed by Kamla Prasad Yadav in 60/2, and ordered that this proceeding should culminate and conclude within a period of 6 months. फ्लाईंग झोन वाठारांत बांदकामांक परवानगी दिवपाची आसत जाल्यार फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंगा कडच्यान NOC घेवची म्हूण मुरगांव प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी आनी चिखली पंचायतीक हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या. Now the directions also made it very clear that no objection certificate from the flag commanding officer will have to be taken before any new constructions come up. Directions also made it clear that the interim order passed by the Honorable High Court, whereby they had said that the Marmunga Planning Development Authority would have to follow the color-coded map given by the naval authorities. So that will have precedence over the ODP plan. So all constructions which fall within the prohibited zone specified in the color-coded map given by the naval authorities will be prohibited. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. कोरोना व्हायरसाच्या भयान मार्केट्स निर्देशांक कोसळूंक सुरू. WHOन हो व्हायरस संवसारीक दुयेंस जावपाचो भंय उक्तायल्ल्यान दलाल स्ट्रीटाचेर सकाळी सेन्सेक्स एकदम 11,500 पॉयंट कोसळून 38,000चेर, निफ्टी 11,286चेर, कोरोना 48 देशांनी पावला. 80,000 वयर दुयेंती, 3,000 वयर सोंपले. मोठ्या अर्थवेवस्थांक हे दुयेंस बातपाचो भंय. गोयचे कांय अधिकारी सुप्रीम कोर्टांतले वा हेर केशींचेर सिरियस काम करिनात. सुप्रीम कोर्टांतले सिव्हिल सप्लायाचे कम्युनिटी किचना विशीं केशीवेल्यान गजाल उक्ताडार कोर्टांत जाप फायल करूंक नाशिल्ल्यान गोंयांक 10 लाखांची फायन पडल्या. कांय अधिकारी फोन पसून घेनात म्हूण दिल्ली केशी हाताळपी आदवोगाद सरकाराक सांगतात. आतां खात्यांनी खंय केशी खातीर नोडल ऑफिसर नेमतले. सुप्रीम कोर्ट, ट्रायब्युनलां आनी प्राधिकरणां मुखार आशिल्ल्या केशी खातीर सरकार शक्यतो त्या भागांतलो आदवोगाद स्टँडींग कावन्सील म्हूण नेमता. नित्याच्यो नोटीसी घेवप, एफिडेवीट, रिप्लाय फायल करपाची कामां आदवोगाद करता. मात सिव्हिल सप्लायाचे केसीत सुप्रीम कोर्टात आदवोगादूच घालूंक नाशिल्ल्यान गोंयांक 10 लाखाची फायन. सिव्हिल सप्लायाची कम्युनिटी किचनाची केस सुप्रीम कोर्टात आशिल्ली. स्टँडींग कावन्सील नेमून रिप्लाय दिवंक नाशिल्ल्यान कोर्टान फायन घाली. खात्याच्या घाळपणाक लागून गोंयचेर 10 लाखाची फायन.
हेर केशींनी नेमिल्ल्या आदोगातांकूय गोंयच्या अधिकाऱ्यांचो वायट अणभव. माहिती घेवंक संपर्क केल्यार पसून अधिकारी रिस्पॉन्स दिनात म्हूण आदोगाद कागाळ करता. अधिकारी माहिती वेळार दिनाशिल्ल्यान एफिडेविटां फायल करूंक कळाव जाता म्हूण आदोगाद सांगता. ह्या खातीर अशा सगळ्या खात्यांनी ज्यांच्यो सुप्रीम कोर्टा मुखार केसी चालू आसा थंय नोडल अधिकारी आनी एक लिंक अधिकारी नेमपाची ऑर्द कायदो खात्यान दिल्या. आदोगाद नेमतना ह्या नोडल अधिकारी आनी लिंक अधिकाऱ्याचे नांव, हुद्दो आनी मोबायल नंबर तांकां दिवचो पडटलो. कोर्टाच्यो नोटीसी, याचिका, समन्सां 24 वरां भितर कायदो सचिवांक पावोवपाक जाय. फुडें असलीं घाळपणां जाल्यार ताची खर दखल घेतले म्हूण कायदो खात्यान सर्क्युलर काडलां. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया. बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष तानावडे थिवीचो आनी थियेच अजून बीजेपीची मंडळ समिती ना म्हूण थंयचो आदलो आमदार किरण कांदोळकाराचो बीजेपीक घरचो आहेर. कोलवाळ झेडपी सिटार किरण ताचे घरकान्नीक बीजेपीची तिकेट सोदता. घरकान्नीक तिकेट मेळटलीच म्हूण ताचो दावो. कन्फर्म जावचे आदींच किरण 4 मार्चाक उमेदवारी भरपाची घोशणा करून मेकळो. व्हडलो महामंत्री आहा पार्टीचो हो आमच्या मतदारसंघातलो आनी हांगासर आमदारूय आतां म्हणया आमी आयात केलो जाल्यार कांय नजो, पूण आमदारूय आहा भारतीय जनता पार्टीचो, माजी आमदार आमी आहा. तरी आसतना कमिटीन आसप हे म्हाका दिसता खंय तरी लोकांनी विचार करपाचो. पण मेळना जाल्यार तुमी अध्यक्षाक सुद्दां एक हें कशें न्ही, कमिटी ना, पार्टीचो अध्यक्ष जाता पूण ताच्यात मतदारसंघ अध्यक्षाक सुद्दां एक हें कशें तें तूं विचारता जाल्यार तशेंच न्हू तें. नो पण तुमी रेडी आसा वेदर इट इज पार्टी ऑर नॉट पार्टी इंडिपेंडंट? म्हाका इतली खात्री आहा की पार्टी म्हाका तिकेट दितलीच. पार्टी म्हाका तिकेट दितलीच ना म्हणपाचो हितून विशयूच येना. कारण पार्टी भारतीय जनता पार्टी सदांच कार्यकर्त्याची पार्टी मानली गेली वता आनी भारतीय जनता पार्टी आपल्या कार्यकर्त्यांकूच, कारण म्हजी मिसीस जी आसली फाटली तेंची महिला एक्झिक्युटीव कमिटीरूय आसली, काम केल्लें आहा तेणेन. सो ती कितें परकी आमी खंयसून हाडून दवरता अशेंय न्हू. दिना जाल्यार आनी कितें जाल्यार तुमी म्हाज्यो अडचणी निर्माण करता त्यो करनाका. पूण हांवें 4 तारखेर 10:30 फॉर्म भरपाचो निर्णय हो घेतलेलो आहा. आदले गतीन फुडें वयचे, कार्यकर्त्यांक तितलो जोश येवचो म्हणून हांवें आमच्या घरकान्नीक ही तिकेट मागली. हांव जर म्हाका म्हाजे फॅमिली राज करपाचें असलें, जशें दुसरे आमदार खंय खंय करता आसतले, तशें जर करपाचें असलें जाल्यार 2015चे निवडणुकीक हांव म्हज्या मिसेसीक बसूंक शकतालो. इजिली आमी जिखून येताले, म्हाका तेन्ना कांय येत नासलें. पूण आयज जी परिस्थिती आहा त्या प्रमाणे हांवें पार्टी कडेन मागणी केल्ली आहा. म्हाका अपेक्षा आहा की कार्यकर्ते सगळे भारतीय जनता पार्टी हे पार्टी वांगडा आसा, आमच्या वांगडा आसात आनी तेंच्या आदाराचेर आनी सरकार विचार करतलो. पार्टी खास करून पार्टी विचार करतली. हांव सरकाराचेर दबाव हाडना, हांव मुख्यमंत्र्याचेर दबाव हाडना, पूण पार्टी विचार करतली आनी पार्टीन विचार करपाक जाय. आनी तिकेट जी आहा ही आमकांच दितली, अजून कांय ठरयल्लें ना. तुमची इंडिपेंडंट भरपाची तयारी आहा? हांव शीता फुडें मीठ कित्याक खाव, म्हाका दिना जाल्यार पार्टीन सांगचें न्हू. पार्टी तयार आसा? पार्टी तयार ऑब्वियसली आसतली न्हू, कारण आमी काम करता न्हू, आमी काम करीत येयल्ले आहा पार्टीचेर. सो पार्टी तिकेट आमकांच दितली हे म्हाका इतले तरी खात्री आसा. म्हाकाच न्हू, भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याक हे थिवी मतदारसंघान आमी सायडलायन आहा. हाची उदाहरण आहा ही कमिटी ना न्हू, कमिटी ना. म्हाका अभिमानान सांगिनशें दिसता भारतीय जनता पार्टीचो जो अध्यक्ष आहा श्री सदानंद शेट तानावडे हो म्हाज्या मतदारसंघांतलो. मेर्शेचो पंच प्रकाश नायकाचे आत्महत्येचे केशींत आरोपी विल्सन गुदिनाचो अटकपूर्व जामीन अर्ज हायकोर्टान भायर मारला. पयल्या दिसाच आरोपीक पुलिसांनी अटक करूंक नाशिल्ल्यान मंत्र्याचो आरोपी भाव चौकशेचेर प्रभाव घालूंक शकता हे सिद्ध जाता म्हूण कोर्टाचें निरीक्षण. चौकशी चल्ल्या. विल्सनाचे अटकेची घाई ना म्हूण क्रायम ब्रांच प्रुडंटाक सांगता. मेर्शेचो पंच प्रकाश नायकाच्या आत्महत्येचे केशींत आरोपी विल्सन गुदिनचो अटकपूर्व जामीन अर्ज भायर मारतना निकालात हायकोर्टान निरीक्षण नोंद केला ते अशें. हायकोर्ट म्हणटा आरोपी गुदीन आनी सोंपिल्ल्या प्रकाश नायका मदीं प्रॉपर्टी डिलिंगाचे आर्थीक संबंध आशिल्ले. कांय रेकॉर्ड्स पळयल्यार प्रकाश विल्सना कडेन अर्थीक देण्या विशीं गंभीर तणावा खाला आशिल्लो. पुलिसांनी पयल्या दिसाच आरोपीक अटक करूंक नाशिल्ल्यान थळाव्या मंत्र्याचो आरोपी भाव चौकशेचेर प्रभाव घालूंक शकता हे सिद्ध जाता. आरोपीक कादयेत आसल्यारूच चौकशी यंत्रणांक सारकी चौकशी करूंक मेळटली.
हायकोर्टाच्या निरीक्षणावेल्यान प्रुडंटान क्रायम ब्रांचीक आरोपी विल्सन गुदिनोच्या अटकेविशीं विचारले. क्रायम ब्रांच म्हणटा कागाळ करतल्यांनी विल्सनाचेर आरोप घाला म्हूण विल्सन गुदिनोक रोखडोच अटक करतले अशें ना, चवकशी चल्ल्या. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण क्रायम ब्रांचीचे टिमीन विल्सनाच्या घरा फावट मारिल्ली, तो खंय मेळ्ळो ना. हायकोर्टान अटकपूर्व जामीन अर्ज भायर मारूनय विल्सनाक अटक कित्याक करिनात काय म्हूण काँग्रेसीचो प्रश्न. आता मिस्टर गुदिनो कोर्टान 2दा वचून येयल्या, दोन्ही जाग्यार त्यांचो बेल रिजेक्ट जाला, पण अजून सुद्धा गोवा पुलीस त्यांच्या विरुद्ध कांयच ॲक्शन घेना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी तुळशीदास च्यारी. हर्मल एंटी नार्कोटिक सेल आनी स्पेशल ब्रांचीन अर्जेंटिना कॅफेचेर रेड मारून ड्रग्स धरले. थंय खंय कॅफेचो पात्रांव विदेशी नागरिकांक सी फॉर्म घेनासतना भाड्यांक दवरतालो म्हूण प्रकार उक्ताडार आयला. उपजिल्लोधिकाऱ्यान कॅफेक लॉक मारून सुवात सील मारपाक लायल्या. वागातोर 2017 जाल्ले टायम आउट इडियमाचो गोंयच्यान एकूय रुपया येणे ना म्हूण सरकारान हायकोर्टाक लेखी सांगला. जीएसटीची वसुली उरल्या, तो खंय केंद्रा कडच्यान येवपाचो. 31 मार्च मेरेन मुजत आसा. सगळी वसुली जाली तरी तेन्नाची चेक बाउन्साची केस खंय आयोजका आड चालूच उरतली. सरकाराचे म्हणणे मानून एक्टिविस्टान घाल्ले केशीचो कोर्टान निकाल लायलो. In the timeout matter, basically the government has filed an affidavit of Mr. Menino Pereira, wherein they on affidavit they have come to state that they have recovered all the dues, and that they had filed proceedings under Section 138 of the Negotiable Instruments Act for dishonor of checks, and that proceedings was filed basically because the checks had bounced. But they have made a statement or note that they have recovered all the dues from the organizers of Timeout 72. So that dishonoring that case will go on because the checks have dishonored. So irrespective of the fact that the amounts have been paid, it amounts to a dishonor. If the check is bounced, then it amounts to a dishonor of checks under Section 138. So those proceedings will have to continue to its logical conclusion. ISLांत फूल फॉर्मात आशिल्ले FC गोवा पयले अवे सेमी फायनलीक चेन्नय. टेबल टॉपर जावन AFC कपांत एंट्री मारिल्ल्या FC गोवाची आतां मोख ISL कप. जेतेपदाक आदी शेनवारा चेन्नईन FCक हारोवपाचें आव्हान तांचे मुखार आसा. क्लिफर्ड मिरांदाचे मार्गदर्शनान FC गोवा धडाधड जैतां जोडून इतिहासीक येसाचे दिशेन पावलां मारता. Yeah, in the right way, in the right moment. We haven't yet known our opponent, but we will know it shortly. But we know it's not going to be easy because teams that are there in the top 4 are never easy. We know how difficult it is, and it's going to be a big challenge. We will require twice the effort that what we have put in the league stage to play against these teams. Now to play in the semi-final, it's going to be very difficult. But we are ready, we are prepared, and we know is another a challenge for us, another of our objectives that we have to achieve. It will be the same as we play any other team. We will play to our strengths, which the closest way for us to win a game is to play the way how we know, and we are going to keep that approach. We are not going to move away, drift away from what brings us, what takes us closer to winning a match, and that is our way of playing, and we will stick to it. FC गोवाचे फॅन्सूय चेन्नई मॅचीक गेल्यात. FC गोवा जिखतलेच म्हूण विश्वास. And we are also happy that whatever the boys are playing, it is a good football. Even our Sergio Barrio is not there, and we will win the game final. We're all excited now to head towards Chennai for the all-important game. That's the semi-finals between Chennai FC and FC Goa. Over 100 fans from Goa traveling to Chennai to back the Gors. We are so excited. First of all, many congratulations to the entire team for qualifying for the semi-finals. All credit goes to Sergio Lobera and his man who has polished the team so well that today we have qualified for the Asian Champions Leagues, and today we are in the semi-finals. We are very optimistic that we are going to win against Chennai. Forza! Goa! Forza! Goa! Forza! Goa! Forza! Bureau Report, Prudent.
गोयच्या बरे आनी उदेंत्या बॉक्सरांक उर्बा दिवंक गोवा बॉक्सिंग संघटना आनी प्रुडंट एकठांय मेळून गोंय राज्य पावण्यार बॉक्सिंग चॅम्पियनशीप घेता. 4 ते 7 मार्च मजगतीं पेड्यां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साच्या बॉक्सिंग हॉलांत ही सर्त जातली. गोयच्या बॉक्सरांक फुडें हाडूंक तांकां बरो प्लॅटफॉर्म मेळोवन दिवंक ही सर्त खूब बऱ्याक पडटली. At this championship that we scout for talent, it is at this championship that we understand what is the standard of boxing in Goa, and it is here that we think of which boxers should go for nationals here on. Last year we had an okay tournament, but this year we are happy to say that our tournament is going to be better than last year and better than one of the tournaments that we've organized for a long time. And we are happy that we've already got 228 entries across 5 categories. That is cadet, that's under 12, sub-junior 12 to 14, junior 14 to 16, youth and elite boxers. And we're going to be starting on 4th to 7th. And this time for our tournament, it's going to be incorporation of computerized scoring, having neutral referees and judges. So we will be having referees and judges from Maharashtra and the services, which means that there will be absolute fairness and neutrality maintained. And besides that, we are trying to organize the tournament in a much professional and organized manner, which is required in the sport, because this is our first tournament before we move on to a lot of other important tournaments that we would like to organize. And what we are interested is this boxing, our state championship, has to reach to the lowest, of the lowest people. Like it has to go to the schools, it has to go to the colleges. And I think with media covering this tournament, we will be having this, and because of this, most of the new, talents will be shown up. The state championship. This is not only the state championship which we are talking about, but after this are the schools and the colleges which are going to be coming forward and taking up this game. Yeah, and this game is going to go a very big way. If you look at our Olympians, our boys are doing very well. There is good prize money. What we faced earlier, that is not the future at the moment. With boxing, as Hemant also said, that we need to achieve that scalability, and as a group which has invested so much in sports and supported sports so much, we thought, and when there is a ground support and ground participation, like more than 228 boxers participating, it's our responsibility to not only promote it but to actively participate in the organization. I think that is a singular motive with which we are proceeding ahead, and very, very glad to be associated with the association. खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबुकार, तशेंच प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय मोबायल ॲप, जिओ टीव्ही ॲप आनी प्रुडंटाचे वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.